as we gather today in the presence of the Lord, we thank the Lord for the gift of this new day. We thank the Lord for all that He has bestowed on us, all the graces which we have received, all the blessings, the favors. In a very special way, Lord, we thank you for giving us yet another opportunity to spend this time with you, to reflect on ourselves, and most importantly, in order to proclaim and praise you. In today's readings, Lord, you tell us about how we are to respond in times of persecution, when we face hatred. You tell us in what way we are supposed to react. As we spend these moments with you, Lord, we place at your feet all our thoughts, all our emotions, our desires. We place everything that takes us away from you. आमचे दोळे जेजूचेर लावन आमी ताका सगळे आमचे भितर हात दितले ओपन दीत आसां. ताणें आमकां हो नवो दीस दिल्लो आसा. ताका अर्गां दिनवास दिवन आमचे सगळे भितर हात दितले आनी भायल्यान आसा तितले ताका समोर पळोवया. तो खरोच आमचो धनी, आमचो देव, आमचो इश्ट, आमचें जिवीत, आमची वाट आनी आमचें सोत. प्रभु जेसु, प्रभु जेसु, आमच्या प्रभु जेसु, तुका महिमा, तुका अर्घ वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन.
उपकाराटोन कोता हाई गायो. प्रभू जेसू आमचा प्रभू जेसू, प्रभू जेसू आमचा प्रभू जेसू, प्रभू जेसू आमचा प्रभू जेसू, प्रभू जेसू आमचा प्रभू जेसू. मोडव्यांचोर तुका भोजोन कोता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रोचना तुझी स्तुती गायता. प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू. सूर्या दोगान फुलतात भोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटत आमची काळजां. सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू. देवाचें उतर आमी आयकून तें आमी आपणावया. आमचें जिवीत आमी फॉर्मायतात ते प्रमाणे आपलेपणांत जें आमचें सगळें घडोवन आयिल्लें आसा तें आमी सोडया. आमच्यो वाटो आमकां फुडार दिना. आमच्यो वाटो आमकांच गुलामपणांत दवरतात. पूण देव जें आमकां कळयता तें तर आमी आपणायत जाल्यार आमी देवाच्यो वाटो आपणायता आनी त्यो आमच्यो जावंक लागतात. ताका लागून जेजू तुवें आमकां हो वेळ दिल्लो आसा तुजे बरोबर सारूंक मोइजेसान लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पोर देव तुमकां आयच्या दिसा हे कायदे आनी आज्ञा सांबाळूंक फरमायता. सगळ्या तुमच्या काळजान आनी सगळ्या तुमच्या मनान ती सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात. सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हूण आनी तुमी
तांच्यो वाटो दोतल्यात. ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सोबे माजार सर्वेस्परा विशयी तुमी आयच्या दिसा सांगलां. पूण तुमी आपले भासावणे प्रमाणे जोडटली आपली खाशा पोरसां म्हूण सर्वेस्परान आयच्या दिसा सोबे माजार सांगलां. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगळ्या लोचल्यां राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताचे भासावणे प्रमाणे सर्वेस्पराक भेटयल्ली पोरसां तुमी जातल्यात. जेजून आमकां सांगलां, म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. आमी जेजूचो मोग अणभवला की ना? आमचो संबंद ताचे बरोबर कसलो आसा? एक लायट पेटयता तो भाशेन बटन ऑन आनी ऑफ करता असलो संबंद आमचो देवा बरोबर. फकत आमकां जाय पळय तेन्ना हो सगळो गत. तो सगळो गत आमचे बरोबर आसा, आमचे सोबे आसा आनी आमी ताचे सोबे आसा. कित्याक ताणेंच आमकां सांगलां, आमी ताचे सोबे आसा, जियेता आनी भोंवता. देव जावन आसा आमची दोत्तोरी, आमचे माध्यम. जशें सवें आमी चितारली जातात. तो आसा म्हणून आमी आसा. इतलो खोलायेचो संबंद ताचे बरोबर आमचे सोबे आसा. पूण आमी ते भाशेन जियेता काय? जियेत जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. आमची चिंतना भावना सगळो गत आमी देवाचे स्वाधीन करून आमकां ताची शांती मेळटली. ताची शांतीन जियेल्या म्हणटत आमकां कसलोच हुस्को ना. कित्याक देव सगळें आमचे पासत करीत आसा. हो जावन आसा ताचो मोग. आनी तेच भाशेन तो आमचे सोबे रावन दुसऱ्यांचो परामोस करता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. देवा सारकी आमी जावच्याक देव आमचे सोबेन जियेता. देव तो चड व्हड फाट. ताका लागून ताणें आमच्या सारकेलो आपल्या पुताक धाडलो. ताचे बरोबर
वो लागशिल्लो संबंद अणभवून आनी त्या अणभवांतल्यान ताका पयलो वयलो स्थान दिवन ताणेन आमचें सगळें होच मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक ही शक्ती बळ आनी कृपा दिलेली आसा. तेजो आर्गां दिनवास तुका. स्तोत्र अशें म्हणटा, सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितोळ निर्मोळ जिविताची सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची खुशी पाळटात ती सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. आमी तर ह्या वेळार सकाळीं उठून तुजे बरोबर तुजे कृपेन बरोवन हो वेळ सारूंक आयल्या जाल्यार हातूंतल्यानूच तूं आमचें सोबें आसाय आनी आमी तुजें सोबें आसा म्हणून ही गोठाय आमी सगळ्यांक परगट्टा. तुज्या आदारान आयचो दीस आमी तुजें सोबें तुजे बरोबर तुजे वस्तुंगी सादतेल्या. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते परगट केल्याय. तुजे खुशेक सदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल थीर आसूं. तुजे प्रमाणीकपणाचे नेम शिकून खऱ्या काळजान तुका दिनवासतलो. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी खुशी म्हाका कदींच सांडू नाका. जेजू, केन्नाच तूं आमकां साणिनाय, कित्याक तुवें आमकां सांगलाय तुज्या उतरांतल्यान की तूं विस्वासी म्हणून. आमी हो विस्वासी आसूं पूण तूं सदांच विस्वासी. तुवें म्हाका तुज्या सांद्याक केन्नाच विसरूंक जायना. पूण जितलो हांव तुका आपणायतलो तेन्ना म्हाका कळोन येतलें की हांव एक सांदो म्हणून. खूब पाटी म्हाका हांव पयलो वयलो स्थान दितां आनी तुका म्हजो एक सांदो म्हणून धरतां. तसलें चिंतप, तसली कल्पना म्हजे सुरशिल्लें काडून उडय आनी जें खरें पळय तें म्हाका दाखय. आनी हे परीन जिवंक तुजी कृपेन म्हाका बाळगून दवर. One with God the Lord Most High. Your
without us. So that Jesus, you brought heaven down. If my sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The wheel tore before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Powerful name it is. The name of Jesus.
We thank you, Lord, for this time that we have spent with you. Lord, today you teach us about loving our enemies. Something that sounds quite okay, but difficult to put into practice. Something that requires great courage and dedication. And to do this, we need your help. We need to be rooted in your love. We need to be in close contact with you. Only then, when we are fully at peace with ourselves, when we are fully rooted in that love of yours, it's only then do we have the grace and the strength to deal with it. In the first reading today, we hear about keeping your commands. And most importantly, Lord, you tell us that each and every one of us has been chosen for a particular purpose. Each one is important in your eyes. We have been made in your image and likeness. And by this, you have shown us your love. By sending your only Son to save us from sin, you have shown how much you care for us. And just as you do not distinguish among us, Lord, we ask you to give us the grace that we too may not discriminate. In the Gospel, Lord, we see that you give a new command, that of loving the enemy. You not only tell it, but you also put it into practice. You were able to forgive those executioners, those people who caused you so much pain and suffering. And you tell us, you give us an example to do the same. And as you spend these moments reflecting on your word as well as on our lives, we continue, Lord, to place all our petitions before you. Let us continue to pray for the COVID-19 pandemic, the situation that has gripped the entire world. We pray for the victims, the doctors, medical staff. We pray for all those in charge of distributing the vaccines. We pray for the people,
There's a lot of fear and doubt concerning the vaccines. We ask you, Lord, to calm all our fears. We continue to pray, Lord, for all those who have asked for our prayers. We pray for all those who are suffering from various other ailments. We especially pray for Francisco Pereira, and we ask you, Lord, to give him the health, the grace, and we pray for his speedy recovery. We continue to pray, Lord, for peace in the world, peace among nations, peace among religions, in our neighborhood, in our place of work, and most importantly, peace within us. We also pray today for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries. We ask you, Lord, to shower your abundant blessings on them so that they may have good health of mind and body. We also pray for those who are preparing for the exams. We ask you, Lord, to give them the strength so that all their hard work may bear fruit. We also pray, Lord, for all those who have gone astray. We also pray for those who experience rejection. You, Lord, do not discriminate amongst anybody. And so we ask you, Lord, to be of comfort to those who feel discriminated. Be a shield for those who feel persecuted. Give them the strength, Lord, to face these problems. And we continue to pray for each and every one of us who at this moment is participating in this adoration. We ask you, Lord, to bless us, to give us the grace so that every action, every word that we use today may be used to proclaim your good news, that we may share your love, compassion and mercy to all those around us, and above all, that we may be able to put your commands into practice, especially about loving our neighbor as we love ourselves, and as you teach us today to love our enemies. जेसू सगल्यो आमच्यो भयणी आनी भाव ह्या वेळार आपली मागणी आनी इंतेसां घेवन तुजे बरोबर हो वेळ सादतात. तूं सगळें जाणाय, तूं आमकां सगळें बरेंपण फाव कर
जाणीन आपल्या पासून मागलेलें आसा आनी दुसऱ्यां पासून मागलेलें आसा तितलें तूं तांकां दी आनी तुज्या बेसांवान आमकां सगल्या जाणांक दवर. जी आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात, जी काजाराचो दीस मनयतात, जी परिक्षान भाग घेतात, जे कोण इंटरव्यूजाक दाखल जाल्ले आसात, जांकां काम मेळचें आसा, जी कोण काम नासतना आसात, जी कोण कासावीस जाल्लीं आसा कित्याक तांचे कडेन दुडू ना, पयसो ना, ओड्डफूड जातात, म्हारगाय वाडलेली आसा, काम ना, कितली देसपेस आसा, कशें म्हणून हे सगळें आमी सांवरावतल्या भुरगीं आसात. जेजू, हें सगळें तूं जाणय आमचें. तुजेर पातयेवन तुका तें समरुंबून तुजे गोठायेन आमी फुडें तुजें सगळें पावलां मागता. तुज्या आशिर्वादान आमकां सगल्यांक बोर आनी आमचे घरचे संबोन वदीक आनी वदीक सर्गींच्या राजाचें तशें कर. जशें स्वर्गांत तशें संवसारांत जावं दी. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंक पुडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या चोयती बोध पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणान वंदुया वाखाणुया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संस्कार को खालतेपणान मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सांवडाचो उंडो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन.
Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Dimakalis, Tuja kalza sarke. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Dimakalis, Tuja kalza sarke.